दुसरे सत्कार मूर्ती आसात प्रेमानंद लोटलीकर. मोगाल प्रेमानंद बाब, तुमचो जून जुलयाचे 14 1954 वर्सा मडगांव शारांत जालो. तुम्ही एक बऱ्यांतले बरे बरोवपी म्हूण नामना जोडल्या. अजून पर्यंत तुम्ही 7 केलतियात बरोवन दिग्दर्शीत केल्यात. तांची नांवां अशीं आसात: लॉस आनी दूख, रूप व रुपणे, पवित्र पापी, जिंदाबाद, ओ म्हजो अपराध, दोवी फोट काडे सोत आनी केन्नाच बरें जायनाका. स्वताच्या दिग्दर्शनाकाल आनी तातूंत म्हत्वाच्यो भुमिका करून तुम्ही सगळ्या केलतियात्रांक माचयेर जैतिवंत केल्या. तुम्ही ओगडे उणे 100 केलतियात्रांनी भुमिका केलेली आसा. तुम्ही एक बऱ्यांतले बरे कलाकार आनी तुमचे प्रभावीत भुमिकेक लागून सोंपलेले मालगोडे तियात्रीस जशे परी एम बॉयर, जाशीत वाज आनी रोझारियो रॉड्रिगीस आनी तुमकां आपल्या तियात्रांनी भाग घेवंक संदी दिली. तेच परी रोजफन्स, पॅट्रिक दोरादो, एम पाशेको, लिगोरियो फेर्नांदीस, प्रेमानंद सांगोडकर, वितोरीन पेरेरा आदी हाचे केलतियात्रांनी तुम्ही भुमिका करून माचयेचो दर्जो उंच व्हरपाक प्रयत्न केलो. कोंकणी भाशेच्या उदरगती खातीर तुम्ही मोलादीक वाव करीत आसा. तशेंच तुमचे संस्कृतीक मळावेले सेवे खातीरूय जायते संस्थांनी तुमचो भोवमान केलेलो आसा. केल आनी केलतियात्रांक दिलोलें तुमचें मोलादीक योगदान तियात्र अकादमी ऑफ गोवा मानून घेता आनी आयज 24 ऑक्टोबर 2016 केलतियात्राचे मालगोडे सर्गेस रोझारियो रॉड्रिगीस हांचे जल्म दिसा समयार or lifetime contribution to केलतिया 2016 पुरस्कार आनी हे मानपत्र तुमकां भेटयता. सय आगोस्तिनो तेमुदो, अध्यक्ष, तियात्र अकादमी गोवा.